हॅलो एवरीवन. सोजमता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हणून आनी येस तुमी थंबनेल पळयला आसतलो. हांव गेलेले अहमदाबाद आनी ही जावन आसा म्हाजी सेकंड ट्रीप टू दॅट सेम प्लेस. पयलीं हांव गेलेले 2 वर्सां पयलीं आनी आतां सेकंड टायम. सो तुमकां फुडें पळोवपाक मेळटलें हांव कोणा बरोबर गेलो तें. तुमी पळयात म्हाजो ट्रीप अहमदाबाद कशी केल्या पळय ती. आनीक व्लॉग अपलोड करपाक लेट कित्याक जालो कित्याक अहमदाबाद सावन हांव येवन दुयेंत जालें. स्वताचें म्हाजें ट्रीप करून येयल्या उपरांत हांव हें जाता दुयेंत जाता. सो तेका लागून व्लॉग मातसो डिले जालो तो घालपाक. आतां तुमी तो व्लॉग पळयात. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Smiley. Say hi. बरं हिरो कसो दिसता मरे. ओके सो हांव गेलोले आमच्या तियात्राच्या ट्रुपा बरोबर जी कोण म्हज्या चॅनलाचेर न्यू आहाय. येस हांव तियात्रान एक्टींग करता आनीक तियात्राचें नांव डॅडीज होम जो बरयला फादर मिल्टन रॉड्रिगीसान. आनीक सो आमी सगळीं आख्खोय तियात्राचो ट्रूप गेलोली अहमदाबाद आनी आमी पिलार्सान भायर सरलीं कित्याक आमी सगळीं बसीनूच गेलीं चडशीं जाणां कित्याक आमचे कडेन जायत्यो वस्तू आयल्यो लायक इंस्ट्रुमेंट्स मागीर आमचे सुटकेसी तियात्राचे प्रॉप्स मागीर आनी दुसऱ्यो ज्यो वस्तू जाय आसल्यो पळय त्यो. सो आमी आतां पळय मारगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पावलाय आनी आमी आतां रावताय. दुसरी येवपा आसलेली सो ती दुसरे गांवांसान येताय. सो आमी सगळीं रावतालीं आनी आमी आमचे ट्रेनीकूय रावतालीं. आमची ट्रेन आसली 10:45 बट डिले जाली. सो आतां आमी ट्रेनीक रावताय पळय. सगळीं जायते तेंपान मेवल्या उपरांत तुमी जाणाय न्हू. सो येस पळय आमी आतां रेल्वे स्टेशनाचेर हाय आमचे ट्रेनीक रावताय. ओके सो फायनली आमकां आमची ट्रेन मेवली आनी आमी ट्रेनीन बसलीं आनीक आमची जर्नी स्टार्ट जाली अहमदाबाद वचपाक. आनीक तुमकां पळोवपा मेवतलें आमी ट्रेनीन कितें केलें पळय तें. सो टायमपास करपाक आमी स्टार्ट जाली येवपाक कार्ड्सांनी आनीक पळय आमी आतां कार्डांनी येवताय. थोडी आमची एक बुकीन आसली आनी दुसरी थोडी दुसरे बुकीन आसली. सो आमी पळय हिंगा हाय पळय ती येवताय कार्डांनी टायमपास करपाक मातशें कितें तरी जाय न्हू ट्रेनीन. आनीक मागीर तुमी जाणाय ट्रेनीन इकपा येता जायत्यो वस्तू. सो हे कितें लिस्टी पडले ते म्हाका जेवण घेऊन येयलाय पळय येता पळय. जेवण हांव घेवन येयला. पराठी कोण येयले तू काय लागाय काय तोंड करून
सो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आणि आता टाईम झाला 6 o'clock. आता मुटलाय आणि नेक्स्ट स्टेशन आमचें आलें अहमदाबाद. सो आता आमी रावताय नेक्स्ट स्टेशनाक. सगलीं आमी देंवतलीं आनीक पळय आमी देंवलीं आनी तो सांगतालो रातचें कितें जालें तें. सो सगलीं डिस्कस करताले कितें जालें तें आनी कितें तें. आनीक हय पळय सगलीं आमी आतां बसलाय. आतां वयताय हॉटेलान आमी जिंगा रावतलो पळय थिंगा. आनीक येस वेलकम टू अहमदाबाद.